Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. की 2013 पिरियडान सांगोल्डा विलेज पंचायत सरपंच आशिल्लो निलकंठ नाईक. सांगोल्डा लायटनिंग क्लब म्हणून एक स्पोर्ट्स क्लब आसा थंय सांगोल्डा, तो तेजो प्रेसिडेंटूय आशिल्लो. तेणे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक प्रपोजल केलो की सांगोल्डा विलेज पंचायत जो ग्राउंड आसा तेजेर मॅचीस ऑर्गनायज करता म्हणून सेकंड डिव्हिजन फुटबॉलाचे, आनी तेजो कॉस्ट जो आसा तो गोवा फुटबॉल असोसिएशनान तांकां पेमेंट पे केल्लो. हेजे जेन्ना आमी विजिलंट सिटीजन आसा प्रथमेश तुळसकर हेणे जेन्ना तेजी इन्क्वायरी केली तर ताका कळ्ळें की गोवा फुटबॉल असोसिएशनांतल्यान जे पयशे आयला अरावंड 51,000 रुपीज जे विच वर पेड टुवर्ड्स होल्डिंग ऑफ दीस टोर्नामेंट, ते पयशे केन्नाच पंचायतीच्या अकाउंटान क्रेडीट जाल्ले ना. तर त्या खातीर एक क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किंवा मनी आनी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जाता म्हणून निलकंठ नाईक आनी तेजो एक साथी आसा, वांगडी आसा, जो लायफ टायम मेंबर आसा वॉशिंग्टन परेरा म्हणून सांगोल्डा लायटनिंग क्लबाचो, त्या दोगांचे विरुद्ध ही कंप्लेंट सांगोल्डा पुलीस स्टेशनान फायल करप जाली. एक टायम कंप्लेंट फायल केल्या नंतर पुलिसान काय एक्शन घेवंक ना म्हणून मागीर आमकां कोर्टाच्या दारान वचचें पडलें. मे 2019 आमी हो एक पेटिशन फायल केलो 156(3) अंडर डायरेक्टिंग द पुलीस टू रजिस्टर FIR. आमकां कोर्टान निकाल दिला की 3 कलमां अंडर निलकंठ नाईक हो जो माजी सरपंच आनी प्रेसिडेंट ऑफ सांगोल्डा लायटनिंग क्लब आनी वॉशिंग्टन परेरा जो लायफ टायम मेंबर ऑफ सांगोल्डा लायटनिंग क्लब, 3 कलमां अंडर तेंचे विरुद्ध तक्रार नोंद करची म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिला.